इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलों. सोडवणीच्या दिसा हांव तुका पावतलों. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक करार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलों आनी गोट्टान जाल्लीं शेतां बाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलों. कोयद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सरात, आनी काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरव मेळटलो आनी सगळे कोरडे दोंगर चरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकांच्या जोरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगराचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग माळांचेर चडून बेतले. पयस पयस थावन येतलीं, उत्तरी थावन आनी ओस्तोमत थावन पावतलीं. सिनेमा थावन परतून येतलीं. मळबा संतोसान बॉम्ब मार. प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतांनो मुरगोटून गायोन करात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक बुजवण दिता आनी कश्टवलेल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या. सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरता गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पुर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कदींच विसरचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे बोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. म्हणया, सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. सोबाब, सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कुरण्यो मोगाच्यो. सगळ्या पडटल्यांक सर्वेस्पोर आत दिता. जुलुमांक चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. सोबाब, सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कुरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सोबाब, सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसोच हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हय सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हूण आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून ताका म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, आपणाचीच वस्तुगी पुतांच्यान कांयच करूंक जायना,
पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक सोगता, आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हांचे वोन व्हड कर्तुवां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता, कित्याक बाप कोणाच्योच मनसुबी करिना. पूण जसो बापाक मान दिता तसोच पुताकूय सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगळी मनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाकूय मानिना. हांव तुमकां सत सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याचें आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उरतलो. हांव तुमकां सत सांगता, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेळ्ळोलीं देवाची पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खासा जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसोशें केलां आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या. कित्याक तो मनशाचो पूत हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधानी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकूंक तांतलीं भायर सरतलीं. जाणें बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तीं खास्त सोसूंक उठतलीं. म्हजे पदवेन म्हजे खास कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पण म्हाका पाठयल्या ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ, मेलेलीं मनशां देवाच्या पुताक ताळो आयकतलीं आनी जीं कोण तो आयकता तांकां जिवीत मेळटलें. नियाळाक आदार. त्या काळार जेजू देवाचो पूत म्हूण सोतमांच्याक जायते जुदेव राजी नासले. जेजू देवाचो पूत सोत उलोवचे सुवातेर फोटीक गोवायकी दिनासलो. पूण जुदेव अजाप जावन जेजूक खंयच्या उतराक दवरूंक सोदताले. जेजू आपल्या आनी बापाक सोर करता तें पळोवन जुदेव जेजूचेर तिडटाले. जेजूक पृथ्वीचो आनी सर्गींचो अधिकारी बापान दिलोलो, कारण जेजू बापाक चिटकून आसलो आनी कसलीच व कोणाचीच अंतर करिनासतना ताचो मोग आनी सेवा करतालो. जेजू देवाचो आनी मनशाचो सैमाचो आसलो आनी मनशां आनी संवसारा वयर ताका पदवी आसली. जेजूची भाशणां आयकून जेदवाच्या कान सारके बेरे जाले, पूण जेजू आपुणूच देव म्हूण सांगनासलो, पूण बापाकूय फुडें दवरतालो. पयले वाचपांत आमकां मेळटा, देव आमकां कदींच विसरचो ना. कसलें आमचें अदृश्ट आयलें जाल्यार देव आमकां सांडचो ना. जेजू मेल्ल्यांक आयकोंक सोर करता आनी आपलो ताळो आयकूंक 3 फोंडांतलीं उठयतलीं आनी सासणाच्या जिवितांक भितर सरतलीं, अशें सांगून जुदेवांचे कान सारके पुरयता. मेलेल्यांचे आत्मे देवाचे पुता जेजूचो ताळो आयकतलीं आनी ताळो आयकोन उठतात तीं जेजू बरोबर सासणाचें जिवीत भितर सरतलीं. तर आयज आमचें मागणें जावन दी सासणाचे जिवितान भितर काडूंक जेजू तो आमचेशी राव.